कोणां लासतात चुय 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 सोर्वेस्पोरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची मांडावळ करता फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. जण एकल्याची आमची इंतेसांवां आमी ओगी रावन देवा मुखार दवरुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, डॉक्टर कामन वारेला आनी फामील, आल्त दाबोली, मारिया संचेस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. नवें गवळीक वर्स भाव भयणीनो आयज तावन सुरू जाता. ह्या नव्या गवळीक वर्साचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया आनी आमचे फिरगोजीन वेगवेगळो सेवाधर्मीक वावर, वेगवेगळो आमचो उत्सवीक वावर जो जातलो त्या सगळ्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. तुमची जण एकल्याची मागणी ह्या उत्सवीक वर्सान भितर सरता आसतना, ह्या सेवाधर्मीक आनी गवळीक वर्सान भितर सरता आसतना ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल इश्टानो, आयज आख्खी पवित्र सभा व्हडा संतोशान जेजूच्या स्वर्गा प्रवेशाची दोबाजीक परब समोर ओंपता. तेच परी आमच्या दोन प्रांतांत गवळीक वर्साची दोबाजीक उक्तावणी आनी दोन प्रांतीक गवळीक संचालय हाचो उत्सव जुबली ऑफ डायोसिजन पेस्टोरियल सेक्रेटरेट समोर ओंपता. 2025 उस्तवीक वर्सांत आमी आसां आनी ह्या वर्सा बोरवासाची यात्रेकारां पिलग्रिम्स ऑफ होप हो विशय आमकां फावो जाला. मरून गेलोल्या पाप साहेब फ्रांसिसान आपल्या दाखल्यान पापेल बुल ऑफ इंडिक्शन सेपिस नॉन कॉन्फिडीट हातून 2025 उस्तवीक वर्साचो हेतू स्पश्ट केला. बोरवासो फटयना. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतले 5वे आवेसरांतले हे 5वे वळींत स्फूर्ती घेवन उत्सवीक वरोस 2025 हाचेर मांडून हाडला. होच जावन आसा विशय ह्या गवळीक वर्साचो. बागेवन पावलू रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, दुमाळांतान सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता. तपासणे वरवीं बोरवांचो उत्पन्न जाता आनी बोरवांचो आमकां फटयना. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. आमच्या जिवितांत दुमाळो, आडकोळी, कोश्ट येतात तेन्ना जेजूचेर आमचो बोरवांचो आमकां केदींच लोचेन घालचो ना, आमकां केदींच फटोवचो ना. कित्याक हो बोरवांचो देवाच्या मीठ मेर नाशिल्ल्या मोगाचेर बांदलेलो आसा. ह्या मोगाचो पुरावो म्हणल्यार देवान आपलो आत्मो आमच्या काळजान घातला आनी आपल्या एकल्याच पुता जेजूक आमची सोडवण करून संवसारांत धाडलो. तर हो विशय मनान धरून बोरवासाची यात्रेकारां आमी जावूं आनी दुसऱ्यांक जेजूचो बोरवांचो वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ मागूंक ह्या मिसांत शिताबेन वांटो घेवया. बोरवासो आमकां फटयना, तर आमी दुसऱ्यांक फटयना जावंक आमकां हे बेठेन उलो. आनी ह्या नव्या गवळीक वर्सान आमी भितर सरता आसतना जण एकल्याचो आमचो वावर, जण एकल्याची आमची काळजी आमच्या भावार्था सोवें आमी जिवंक आमकां उलो. तरी आसतना जायते पावटी आमी चुकल्या. दूख धरून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. दुमाळ्यांतान सोंसणिकाय उपजता. दुमाळो, दूख, कोश्ट चड करून वायट अशें आमी चिंताव,
पूण बागयोत पावलू सांगता की भावार्थ दवरतल्या मनशाक हे कोश्टांत हेतू दिसून येता. कोश्टाच्या आनी अवघडाच्या वेळार सुस्निकायेंत वागूंक चुकल्या. सुमिया काकलुतखोर, सुम्या काकुतकोर. सुस्निकाये वरवीं आमची तपासणी जाता. सुस्निकायेन आमी जशें जशें दूख कोश्ट सोंसता तशीच आमची तपासणी जाता. जशें उज्यान भांगार घालतोच ताका आकार येता तेच परी आगोड्यांक फुडो करून आमी मजबूत जाता. आमचो स्वभाव बांदून येता आनी आमच्या भावार्थाची आकारणी दिसून येता. पूण आमच्या जिवितांत कोस्तां दुखां वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ आल्ला. क्रिस्ता काकलुतखोर, क्रिस्ता काकुतकोर. तपासणे वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता आनी बोरवासो आमकां फटयना. आमच्या भावार्थाची आकारणी जातोच आमच्यान एक खोल आनी ओखोण बोरवासो दिसून येता. हो बोरवासो संवसारी परिस्थितींनी न्हय तर देवाच्या मोगान आनी भावार्थान रुजून येता. पूण आमच्या जिवितांत जायते फावटी संवसारी वस्तूंचेर मनशाचेर आमचो बोरवासो दवरला. पूण देवाचेर विस्वास बोरवासो दवरूंक ना. सुम्या काकलुतखोर, सुम्या काकुतकोर. निसोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा स्वर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी स्मरा देवा स्वर्गीच्या राया सपदवेदार बापा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका वाचता. तुझ्या दूर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणटा. जेजू क्रिस्ता Świat posła Arcie Magni Majkunie प्रार्थुया. देवा आमच्या मोहिमेवून बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचे मनशा सैमूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवसो
कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोसभरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदां जियेशी कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेदनातान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विंचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोर्सोराना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआंवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, जेरुजाल्यांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले कार्ड आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलोलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळे जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. ओचीत 2 आंगोस्त्रां घालून 2 मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियेच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. सगलीं बरोबर म्हणुया. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानूत ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हड सर्वेस्पराचें मनशांनी बें धरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. आमचो जबाब. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमचो जबाब. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. प्रितुमे पवित्रायेच्या सिंहासनार बसोन तो आपली राजवटकी चलयत आसा. आमचो जबाब. संतोशाच्या उल्हासा मोदें देव चोडटा स्वर्गार.
बागयोंत पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेमोद बाप ताजी पुनर्पोन ओळख दिवंक तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उक्तापें केले गुटाची सजमोणी दिता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक कसलेंच उंच बदवाशाच्या देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलां आनी कसली मीत मेल नासलेली पदवी आम्हा भावार्थ्यां सवें ताजें बोल ताकोल करता. हें सगळें तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्याराक दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्तान देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी स्वर्गांत आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानांचो अधिकाऱ्यांचो पदवेचो आनी राजा वयर ताका दवरून हें आनीक येवचो आसा त्या काळान कसलीच नांवाची सत्या वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताज्या पांयां ताळा घाल्या आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताजी कूड आनी सगळ्यो वस्तू सुपून नायन कोत्तेल्यांची बरती. देवाचें उतर हें उदगाराक उबे रावया. वसात सगळ्या राष्ट्रांक जे सीस करात. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे सांगातीन आसां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. म्हज्या बापान भासायलां तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटूच स्वर्गावेले सोबतेन तुमी बरोसोर ह्या शारान रावात. मागीर तो तांकां भायर बेतानिये पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो. आनी घडलें तें हें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सरशिल्लो कडसरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे खुशेन जेरुजाल्याक परत गेले. आनी थांबनासतना देव मंदिरान देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब. संवसार सोडून जेजू स्वर्गार वेता. एके भाशेन फेवेल, आनी फेवेल्स आर डिफिकल्ट, खबर आहा तुमकां. कालच्या दिसाक जायत्या इगोर्जांनी फेवेल्स जाले आनीक पाद्रींचे ट्रान्सफर जाले.
थोडे पादविगार गेले, थोडे पातकूर गेले, थोडे खोपेलांव गेले. आनी आतां ते सुवातेर ना. एग्जाम्पल, आमचो फादर पिटर पातकूर 5 वर्सां आमचे बराबर रावून आमचे बराबर वावर केल्या उपरांत कालच्या दिसाक तो होली स्पिरीट मारगांव हांगासर गेलो. आतां तो हिंगा ना, फिजिकली तो हिंगा प्रेजेंट ना. तेच बराबर ताचो वावर आमचे चिखलेचे फिरगोजेन जायना. आयज आमकां नवो फादर येतलो, फादर फ्रांसीस पेरेरा. तो आगासाई इगोर्जेचो पादविगार आतां आमचे फिरगोजेन येता. तो आनीक आतां 800 पादविगार आसचो ना. कुडीन थंयसर हाजीर आसचो ना आनी थंयसर वावरूय करचो ना. तो आतां आमचे चिखलेचे फिरगोजेन आपलो वावर करतलो. आमचे चिखलेचे फिरगोजेन ताचें आसणें आसतलें. जेजूचें फेवेल भाव भयणीनो मातशें दुसरे भाशेचें. ते आमचे पाद्रीचे ट्रान्सफर जातात, पुलिसांचेय ट्रान्सफर जाता. ह्या दिसांनी आमकां दिसती पडटा थोडे पुलीस वचना, डिफाय केल्या खंय ऑर्डर्स. जेजूचें वचप जेन्ना जाता स्वर्गार, तेन्ना तो संवसारांतलो तो भायर सरोन वचना. म्हणजे आनीक हिंगा हांव वावर करचो ना, आनीक तुमचे मदें आसचो ना, हे भाशेन न्हू. आयज आमी शुभ वर्तमान जें वाचलां ती संपादनी निमाणो भाग शुभ वर्तमानाचो. आनी आयज आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें आयकलां. ए वर्साक आमी बागेवन मातेवाचे शुभ वर्तमानाची संपादनी वाचता. बी वर्साक आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानाची संपादनी वाचता. आनी हे संपादनीची खबर हे शुभ वर्तमानकार सांगतात तेन्ना सगळें तेंच सांगता, जेजू स्वर्गार चडून वेता. आनी जेजू स्वर्गार चडून वेता आसतना ताची भासावणी आसा, ताची विनंती आसा, वो ताचें एक डिरेक्शन आसा, आज्ञा आसा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलों. म्हणटच संवसारांतलो सरून गेला, पूण संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलों. जेजू आहा आयज आमचे बराबर, फिजिकली प्रेजेंट आहा. बसला तुजे कुशीक, फिजिकली प्रेजेंट आसा. खरेपणी जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. आनी ह्या पासत येदी व्हडली मिसाची भेट, जंय साद्या उंड्या सोऱ्यान तो खरेपणी ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमकां मांस आनी रगत आपलें दिता आनी आमचे पासत हाजीर जाता. देवाच्या उतरांतल्यान खरेपणी आमचे पासत हाजीर जाता. आनी देखून जेजू जेन्ना स्वर्गार चडून वेता तें आमचे संवसारांतलें फेवेल जाता, तसलें फेवेल न्हू. आनी वयता आसतना भासावणी. आनी भासावणी कसली? भासावणी ही की आतां तुमकां स्वर्गावेलो पवित्र आत्मो तुमचे बराबर येतलो आनी तुमचे बराबर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशी सोडिना, कोण नासलेल्या भाशेन न्हू तुमी. आतां तुमकां पवित्र आत्मो येता आनी पवित्र आत्मो तुमकां हें सच शिकयतलो, तो तुमकां दाखयतलो, तो फुडलें घडपाचें आसा तें तुमकां कळयतलो. सगळीं देणी, हे गिफ्ट ते आमी घेवपाक उक्त्या मनाची आसा जाल्यार भाव भयणीनो, जें कितें ही भासावणीन आसा तें आमकां सगळें मेळपाक शकता. पूण आमचो भावार्थ आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत जरी तर त्या पावंड्यार पावना जाल्यार ह्यो सगळ्यो भासावण्यो आमकां घडये फकत वाचूंक मेळटा, सेरमावान आयकपाक मेळटा. तुज्या जिवितान जरी तर जाय जाल्यार भावार्थ जिये, आनी भावार्थ जियेत जाल्यार हें मेळटलें. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता जेजू आपली निमाण्यो घडयो ह्या शिसां बराबर जेन्ना सारता, जायत्यो वस्तू तांकां सांगता. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दीस जेजू तांकां हांगा थंयसर दिश्टी पडटा, येवन तांचे बराबर रावता, तांकां शिकयता. हे सगळी तयारी आख्खी 40 दीस जेजून केली. आनी आतां स्वर्गार वेचे आदीं थोडेशे प्रश्न, शिसांनी प्रश्न विचारले जेजू, कित्याक आजून पासून सारकें समजना कितें जाता तें. दीस इज सो मिस्टिरियस, आख्खी मिस्ट्री अशी, मिस्तेर समजना. आनी देखून तांणी प्रश्न विचारलो आनी तांचो प्रश्न तांच्या अणभवाक लागता तसलो. तांचो अणभव एक वाटेन जाल्यार दुसरे वाटेन तांची अपेक्षा. ते रावताले. आतां जो जेजू आयला तो राजवटकी स्थापूंक आयला. ह्या संवसारान आमच्या जुदेव भावा भयणांक रोमकाराच्या हातांतले सोडोवंक आयला, फ्रिडम. आनी हे रोमकार जे आमचेर राज चलयतात ते आमकां चिड्डायतात, फटयतात, मागीर टॅक्सीस फकत आमचे लागीं घेतात,
आमकां फ्रिडम ना. सो हातून आमचें जुदेवांचें राज घडून हाडपाक जेजू आयला. हें तांचे मदल्या जायत्या जाणांक दिसलोलें, ही तांची अपेक्षा आसली. आनी देखून हो प्रश्न, जेजू आतां सगलें जालें, तयारी जाली, तूं मेलो, पुनर्जीवन जालें, तुवें आमकां शिकयलें, आतां तूं जेरुजाल्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय काय? बरो प्रश्न, पॉलिटिकल क्वेश्चन न्हू. आतां तूं जेरुजाल्याक राजवटकी स्थापूंक वेताय? भाव भयणीनो, आयज आमची अपेक्षा कसली? आयज आमी कितें रावता? आयज आमचे मुखार कसलीं आव्हानां आसात? आयज आमचे मुखार कसले कश्ट त्रास आसात? आयज जेन्ना ह्या गवळीक वर्साची उक्तावणी जाता, सुरवातीच्या उतरांनी आमकां काय बरो उगडास केला भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन जें सांगता तें. आनी तातूंत 4 उतरां आसात. तुमी जरी तर तीं आयकल्यान जाल्यार बरे भाशेन हांव सांगताय तुमकां 4 उतरां. उगडास दवरात हांव. पयलें उतर दुमाळो, दुसरें सोंसणिकाय, तिसरें तपासणी आनी चवथो बरवसो. उगडास उरतलो. हें आख्खें वरसभर उगडास दवरपाक जाय. पयलें कितें? दुमाळो. आहा आमकां दुमाळो मेळटा? जाय तो फुकट, मागोंक नाका तो. आनी हो दुमाळो वेगवेगळे तरेन येता. जे कोण आमचे बाराबर आसा तांचे कडल्यान थोडे फावटी दुमाळो येता. जांचे बराबर आमी वावर करतात तांचे कडल्यान येता. जांचे खाला आमी वावर करता, जावं आमच्या ऑफिसांनी वो कॉलेजींनी इस्कॉलांनी जे आमचे वयर आसात ऑथॉरिटी, तांचे कडल्यान दुमाळो येता. धर्मीक दुमाळो, धर्माच्या नांवान जो दुमाळो चालू जाल्लो आसा आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भारतांत, तो आमकां दिश्टी पडटा. दुमाळो आमकां आयज आमच्याच सरकारा कडल्यान येता. दुमाळो आमकां जे कोण ही राज पदवी सांबाळपाक सोदता तांचे कडल्यान येता. इतलें की पुलिसांक पासून आयज आमचेर आड वापरलेले आसात ते आमकां दिश्टी पडटा. दुमाळो सोदूंक नाका, घे म्हणून आसा. दुमाळो दिवपी जे आसात ते पदवी सोदतात. आनी देखून धर्म पासून वो धर्माच्यो वस्तू तांणी वापरलेल्यो आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या भारत देशान हिंदू राष्ट्र जे स्थापूंक सोदतात ते वेगवेगळे तरेन सिस्टमॅटिकली बरे भाशेन हो दुमाळो दितात. आयज आमचे जॉब्स जे येतात तातूंत पळयात, वळेरी काडून पळयात, कोणाची नांवां आसात, आमची नांवां कितलीं आसात पळयात. सोदूंक जाय दुमाळो? सोदपाक नाका, घे म्हणून आसा. म्हणटच पयलें उतर जें आहा मेळ्ळें आमकां. दुमाळ्यांतल्यान सोंसणिकाय येता, हें दुसरें उतर. तें आनीक कोण दिना. हें खुंयसान येता? हें आमचे भितरल्यान थावन येता. कितल्या जाणांक आमकां सोंसणिकाय आसा? जेन्ना हे वेगवेगळे तरेचो दुमाळो आमकां दिल्लो आसा तेन्ना कितल्या जाणांक आमकां सोंसणिकाय आसा? हे सोंसणिकायेंतल्यान तपासणी येता, टेस्टींग तें आमकां सगल्यांक. तें टेस्ट कोण करता? तें आमीय करपाक जाय आनी दुसऱ्यांनीय करपाक जाय. जरी तर सोंसणिकाय आसा तातूंतल्यान जोण एकलो आपणाचेंच हें टेस्टींग करता आनी पळयता, हांव पुरतो आसा, म्हजें कितें बदलपाक जाय, म्हजें कितें सारकें ना तें जाग्यार घालपाक जाय, चूक मानून घेवपाक जाय. ही तपासणी सगळी करपाक जाय बरे भाशेन. आनी तपासणी जरी तर सारकी आमी केली जाल्यार हे सोंसणिकायेंतल्यान आमकां बरवासो येता की वय जें कितें चुकलोलें आसा म्हज्या जिवितान, जें कितें चुकलोलें आसा तें मागीर कोणूय जावं, एक सादो मनीस जावं, एक यादनीक जावं, एक गृहस्थी मनीस जावं, एक आमदार जावं, मंत्री जावं, तो कोणूय जावं मागीर. पूण जोण एकलो जरी तर आमी आमचें जिवीत आनी आमची जबाबदारी आसा तातूंत तपासणी करून पळयता आसतना सायबा हें सारकें ना, हें तर मानून घेता जाल्यारूच बरवसो आसा. निमणें उतर बरवसो, होप. आनी हो बरवसो कसलो? की वय हांव सदांच्या सदां तुमच्या सांगाता आसा आनी सर्गीचें राज तुमकां मेळटलें. सर्गीच्या राजान तुमकां ही सुवात मेळटली. तर जेजून जें आपल्या शिसांक सांगलें, भाव भयणीनो, ह्या संवसारांतल्या दुमाळ्यांतले भायर सरोंक वो ह्या संवसाराच्या दुमाळ्यांचेर जैत व्हरूंक तें फकत उतरान न्हय, पूण खुर्सार ताणें जें कितें करून दाखयलां तें. हो दुमाळो जो ताणें सोंसला, ह्या खुर्सार आपलें रगत वारयलां आनी सोडवण आमकां दिल्या ही घोवायकी.
आनी देखूनच जेजून आपल्या शिसांक निमाणें म्हणलां हें सगळें जें जाता तुमी ताचे गोवाय, की ही राजवटकी जशें पयल्या वाचपान तांणी प्रश्न विचारलेलो तुजी राजवटकी तूं स्थापूंक वेताय, कितें दिला जबाब जेजून? ओय राजवटकी हांव स्थापूंक वेतां, ही उतरां घडये म्हणूंक ना, पूण ही राजवटकी कसली? ती जेरुसाल्याकूच न्हू, फकत इस्रायलाचो हांव चीफ मिनिस्टर वा प्रायम मिनिस्टर जावपाक येवंक ना, पूण संवसाराच्या शिमापर्यान ही खरी राजवटकी, नितीची राजवटकी स्थापूंक वेता. आनी ती कोणाक मेळटा? जे कोण मानून घेतात तांकांच. जे कोण मानून घेना तांकां ही नितीची राजवटकी मेळना, ही शांतीची राजवटकी मेळना. आनी जे कोण ही राजवटकी मानून घेना ते उरफाटें कोत्तात, अनितीची राज चलयतात. जशें आयज आमकां दिसती पडटा अनितीची राजवटकी कशे भाशेन चल्लेली आसा ती. शांतीची हिंसेची राजवटकी चलयता. मार, एका मार, ताका मार, हेजेर बॉम्ब घाल, तेजेर मिसायल सोड, झगडत राव, काबार कर एकामेकाक, हिंसा, वायलन्स. कित्याक? जेजूची शांतीची राजवटकी तांणी मानून घेवंक ना आजून. आनी देखूनच तुमी गोवाय, ज्या कोणें बावतिजम घेतला, जे कोणें हें बरेंपण मानून घेतलां, तुमी गोवाय. कोणाक गोवाय? भोव करून असल्यांक. त्या भितर जायते जाण मानून घेतलेले आसात, आवय बापायन बावतिजम माडून दिल्लो आसा तेय आसात, आनी आपल्या ह्या बावतिजमाच्या बासावणेंतले भायर पडलेले दिसती पडटात. भोव करून जांच्या हातान पदवी मेळ्ळी, जबाबदाऱ्यो मेळ्ळ्यो, कुशीन चल्लेले दिसती पडटात. जांकां गरज पडलेली आसा, खेरीत गरज, आनी ती गरज पुरी जायना तेन्ना परतून परतून जांच्या हातान पदवी आसा तांच्या पांयां कडेन गेल्ले दिसती पडटात, भीक मागून गेल्ल्या भशेन पडटात सकल. तर असल्यांक भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ही गोवाय दिवचे पासत आमचे मदें जायते जाण आसात. कोश्ट आसात, त्रास आसात, पूण भियेनासतना ते कोश्टांक फुडो करतात. हे गोवाय. जायते फावटी दुमाळो आसा, तूं एक उतर उलयशी जाल्यार येयलो तुजेर FIR जाता, तुजें बिल्डींग, तुज्या कितें इल्लेशें मातशें चुकलोलें आसा, डिमॉलिशन नोटीस येता, बेश्टें भिवपाचें. आनी असल्यान पासून जायते जाण आमचे मदले गोट्ट आसात, उबे आसात, भियेनात. हे गोवाय. आयज आमचे एक्टिविस्ट आसात गोंयांत जायते, तांचेर कशे भाशेन केसीस जातात त्यो तुमी पळयल्यातूच आसतल्यो, पेपराचेर वाचून जाणा आसतल्यो. जे कोण खरेपणी चुकी कोत्तात आनी खरेपणी नागयतात, फटयतात, तांचेर पुलीस केस करीच ना, रेजिस्टरूच जायना. वयर सावन प्रेशर आसा म्हूण सांगतात, पुलीस पासून ओपनली सांगतात आयज वयर सावन प्रेशर आसा. कितें करूं? चुरचुरे दिसतात जायते फावटी आमच्या पुलिसांचे, जेन्ना ते आमचे मुखार हे भाशेन सांगतात तेन्ना. कितें करूं? प्रेशर आसा. सारकें न्हू तेंच पासून तांकां करचें पडटा. आनी तेन्ना जो कोण उबो रावता आनी स्वता पासत तरूय पूण झुजूंक सोदता तो गोवाय. तूं जाताय गोवाय. दुसरे भाशेन आनीक एक गोवायकी आसा, वावर आमचो. आनी आमचे पवित्र सभेन जेन्ना आतां आयज आमी गवळीक वरस सुरू करता, गवळीक वावर नव्यान सुरू जाता. आनी गवळीक वावर म्हणटा तो फकत पादविकाराचो न्हू, आनी पादविकारा बरोबर जे पाद्री आसतले तांचोच न्हू, वा जी कोण माद्री जाल्यार तांचोच न्हू. हो गवळीक वावर आमचो सगल्यांचो, एक पवित्र सभा कशी. देखून फिरगोजीच्या वेगवेगळ्या वावरांत तुमकां जागो आसा, जबाबदाऱ्यो आसात तुमकां दिल्ल्यो. जावं PPCचे वांगडी कशे, कॅटिकिस्ट कशे, यूथ कशे, कॉन्फ्रारिया, फाब्रिका आनी वेगवेगळी एसोसिएशन्स जी आमच्या इगोर्जेंत आसात, तांचे वरवीं जो वावर जाता त्या वावरांत तुमी गोवाय. तें करूंक तुमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. जाल्यार गोवाय जावपाक सोदता सोर भितर, गोवाय जावपाक सोदता थीर राव, गोवाय जावपाक सोदता आनीक इल्लोसो तुजो वावर घाल भितर. तुका कितें मेळटलें म्हूण न्हय, पूण जेजून सांगलां देखून तुमी गोवाय म्हूण जेजून सांगलां. ही उतरां म्हजी न्हू, जेजूची उतरां. तुमी गोवाय. गोवाय जाला तूं काय? गोवाय जावंक आपयला आसतना, विचून काडला आसतनाय पयस रावन पडयता, फाटल्यान सरोन पडयता, वेगवेगळी निबां दिता. जाल्यार नवें वरस परतून सुरू, गवळीक वरस सुरू जाता तेन्ना नवसरुया, रिन्यू. आनी ही नवसरणी करीत भाशेन आमचो वावर गोवायकेचो जावचे पासत
आमकां दिल्लो आसा जाल्यार बरवसो दवर. कीप द होप. आनी हो बरवसो आमकां फटयना म्हूण आमकां बागेवन पावलून बरोवन सांगला. तशेंच आयज दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक चीट बरयल्या, तातूंत आमी आयकता जेजू खंय आसा आतां. जेजू स्वर्गार चडून गेला आनी आतां बापाच्या उजव्याक आसा. ताच्या उजव्याक बसला म्हणटा हांव. कदलाचेर बसला, मांद्रेचेर बसला, झाडाचेर बसला, खंय बसला. ताच्या उजव्या हाताक बसला म्हणजे ही पदवी जी आसा, ही जबाबदारी जी आसा ती आतां जेजू लागीं आसा. आनी जेजून आपणा लागीं जी जबाबदारी आनी पदवी आसा ती आमकां दिल्या. म्हणटच जेजू स्वर्गार बापाच्या उजव्याक बसला म्हणटा तेन्ना जरी तर तूं आनी हांव आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळटां ह्या संवसारान, ह्या समाजान, हे फिरगोजेन, जाल्यार हीच पदवी बापाच्या उजव्याक बसून जेजू लागीं आसा ती तूं आनी हांव दाखयता. म्हणजे जेजून सांगला तशें आमी गोवाय दिता. तर भाव भयणीनो, दोळे उक्ते कर, नवसरणी कर जिविताची, आनी नवसरणी कर तुजे जबाबदारेची, आनी दर दिसाक ती आमी बरे भाशेन जिवंक आमकां पवित्र मिसाची भेट आसा. आमकां संस्कार आसात जाचे वरवीं आमकां कुरपेर कुरपा देंवता. आनी ही सगळी कुरपा आख्खे ताचें एक बरीशी सामारी करून जेजून दिल्या. हांव म्हजो पवित्र आत्मो तुमकां पाठयतां. स्वर्गार तावन पवित्र आत्मो आयल्या बगोर तुमी भायर सरनाकात, ह्या शारांतूच रावात. आनी जरी तर आमी आयकलां जाल्यार हे शीस खुशाल गेले, खुशालकायेन गेले. आख्खो जेन्ना जेजू कोश्ट त्रास सोंसतालो तेन्ना ते भियेल्ले आसले, दुखी जाल्ले, थोडे मातशे पयस सरून गेले आनी पयस रावन पडताले. त्या उपरांत ते बाराबूर आयले तरूय पूण भिवनासले. जेजू जेन्ना तांकां दिश्टी पडटालो तेन्नाय ते भियेताले. तो भूत काय आनी कितें भाशेन तांकां भिरांत दिसताली. पूण आतां जेजू जेन्ना स्वर्गार वेता सगल्यो वस्तू तांणी आयकल्या उपरांत ते आतां खुशाल आसात. ही वड आमकां बागेंत लुकास आपल्या शुभ वर्तमानान बरोवन सांगता. दुमाळो येतलो तांकां खबर आसा. गोवाय जावंक ते मुखार वेता आसतना तांकां मरण पासून भोगूंक पडटलें तांकां खबर आसा. पूण तरी आसतना ते खुशाल आसात. कित्याक? जेजूची बासावणी हांव आतां वेतां आनी तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतां. फुडल्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयतले भाव भयणीनो. आनी पवित्र आत्मो आमी घेतला आमच्या बावतिजमान, पवित्र आत्मो आमी घेतला आमच्या क्रिजमान. आमचे बराबर तो आसा. तर आमचे भितर आसलेलो पवित्र आत्मो आमी जागूंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोवायकेचें जिवीत जावं म्हणजे आमी वेता थंयसर आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आमच्या क्रिस्ती जिविताची आमी गोवाय दिवं. भियेना जावं. वेगवेगळे तरेचे दुमाडे चालूच आसतले, ते बंद जावचे ना केन्नाच. हो दुमाडो जेन्ना बंद जाता तेन्ना आमी समजुचें भावार्थाची आनी गरज ना. पूण ज्या मेरेन दुमाळो आसा त्या मेरेन आमकां भावार्थाची गरज आसाच. आनी ज्या मेरेन भावार्थ आसा दुमाळो आसतलो वेगवेगळे तरेचो. जाल्यार हें सगळें आमी आतां हे वेदीचेर ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन बापाक उबारुया आनी आमचें नवें गवळीक वरस सुफोड कर म्हूण मागुया. आनी ह्या वर्सान आमकां चिखलेकारांक खेरीत भाग, कित्याक उत्सवीक वर्सान आमचेंय उत्सवीक वरस आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची 400 वर्सां आमी मनयता तेन्ना आमकां जण एकल्याक भाग. हें भाग जिवोया, भागी अशें आमी भोगुया. लेट अस फील दॅट वी आर वर्दी, दॅट वी आर ब्लेस्ड. तर हीच कृपा मागून आमची जण एकल्याची भेटवणी ह्या आल्तारार आतां करुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्पद्वेदार बापा, स्वर्गान ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समोर आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तीचो एकार, आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या गौलीक फुडाऱ्यांनी आपूण देवाचेर बरवंसो दवरतले
उत्तम नमुने आपले प्रोजेक्ट जावन बोरवंशाची यात्रेकारां कशीं तांकां सर्गीचे वाटेन चलोवन व्हरूंक पवित्रित्वेचो आदार मागतना नव्या पाप साहेब लिओ 14वो हाका हातान दिल्ली जुट्टी आनी जबाबदारी मोगान चलोवंक कुरपा तशेंच सोंपलोल्या पाप साहेबाक सासणाचो विसो मागुया. देश कारबार चलयतल्यांनी मनशांक चेपून दवरतल्यो भांडावडी आनी धोरणां नपयत करून सोमेस्त नागरिकांत मेकळेपण जिवच्यो वाटो सोदून त्यो वेव्हारांत घालूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो गूट आमां ताच्या पाटलावदारांच्या काळजांनी स्वर्गीचें राज जोडची अंत्रेक बालगून तेच दिशेन परवशान पावलां मारूंक आमकां बापाचें बोड मागुया. दूख संकोश्ट पिडा सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण सोम्यान आपल्या कोश्टा मरणां पुनर्जीवनपणां आनी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं जोडलेल्या मुकुटाचेर नदर दवरून बोरवंशान फुडें पावल मारूंक दुसऱ्यांक बोरवंशाची किर्णां जावंक आमकां बापाचें बोड मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या नव्या गवळीक वर्सान आमी भितर सरता आसतना तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. उंडो आनी सोरो. ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू आपल्याक मोडून दिवन आपलें जिवीत आमचे खातीर ओपून दिता. जितले पावटी आमी मिसाचे बेटेन वो संस्कारांनी वांटो घेता तितलेय पावटी आमी जेजू शेवूंक आनी ताच्या बोरवाश्यान आनी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जेवंक आमचे आवंडे ह्या खुणा वरवीं बापाक उबारुया. C4, page number 29. C4.
म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेन आमच्या नेमके करून शुभेच्छा रावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समारंभून हो वाखाणणेचो योजना आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आमी तुज्या मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या मोहिमेवन जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे भेटे काय जाजीर जाल्लोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बरवासो आमकां फटयना. कोण फटयता? फटयतात ते फ्रॉडस्टर्स जे आमकां नागोवन आमचे कडेन दुडू खावंक सोदतात ते फटयतात. फटयतात ते राजकारणी जे आमकां खोटी आश्वासनां दितात आनी ती मागीर पुरीच करिना. फटयतात ते गोदी मिडिया जे सोत आसा ते आमकां सांगनात पूण जे कोण पॉलिटिकल हँडलर्स तांचे आसात तांकांच वयर काडूंक जाय ते भाशेन सोत आसा तें टर्न आनी ट्विस्ट करून सांगतात. तर ह्या सगळ्यान दुमाळो आसा तुवें आमची सोंसणीकाय आनी ते सोंसणीकायेन आमची तपासणी आनी हे तपासणेंतल्यान आमचो भरवसो सदांच घट धरूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी वगत शिवंक येता. ही आमचेर झट्टी आनी कास्त हाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक कशेंच कुडीक भलायकेन वापरता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
पळयात सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां सर्वेस्पराल सोय. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. सोम्या जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब आयज आनी आयज तावन नवें गवळीक वरस सुरू जाता. भयणीनो, आमी नियाळ केला ते भाशेन जण एकल्यान आमी मिसळ जावन आमची जण एकल्याची क्रिस्ती जबाबदारी पाडून आमी जेजूचे गोवाय जावं सगल्यांनी वावुरचें. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज ह्या वांगड्यांक आमचे दिनवास देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज म्हणटा ते आमचे दिओसिसीन. जुजे वाज आमचो पात्रोण आता. द पेट्रन सेंट ऑफ गोवा इज सेंट जोझफ वाज. सान फ्रांसीस शावेर आमचो पेट्रन न्हू, ताका आमी गोंयचो साहेब म्हणटा आपुरबायेन मोगान, पूण आमचो पेट्रन सेंट जोझफ वाज. आनी ताचें देवस्थान वाडचे पासत दर एके फिरगोजेन सेंट फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज हे जमे घडलेले आसात. आनी बो करून जुजे वाजाची परब जाता तेन्ना थोडोसो वावर तांकां आसता. ह्या जम्यान भितर सरूंक तुमकांय आमंत्रण. दर शुक्राराक जुजे वाजाचें देवस्थान आमच्या गोंयांत जाता. आमचोय बीन आमी कांय बरी इमाज घातलेली आसा. वयर चडटा आसतना पयलो सान जुजे वाज दिसती पडटा. जाल्यार जुजे वाजाची भक्ती आमच्या गोंयांत वाडूंक फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज हो जमो वावरता. ह्या जम्यान भितर सरूंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 30,990 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,740 रुपया. सगळे मेळून 33,730 रुपया. फुडल्या आयतार 50व्या दिसाची व पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब. इगोर्जेन 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक संदेशकारां. चोत्रायदोरची सांत आंतोनीची त्रेजेनां सुरू जाल्लीं आसात तामसोड्यार तशेंच फोंडवे कपेलान. फोंडवे कपेलान तेर्स सांजेच्या 5:15 वाजता त्या उपरांत मीस. तामसोड्यार सांजेच्या 5:30 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत मीस. ह्या दिसांनी बुधवाराक म्हणजे 2 बुधवार जे आसात तातूंत भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सांजे वेळार जावची ना हाची चोत्राय धरची. पूण सकाळीं बुधवाराक तशेंच शुक्राराक 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण त्या उपरांत मीस. दोतोनीचें वरस 2025-2026 जुनाचे 8वेर तावन म्हणल्यार फुडल्या आयताराक तावन सुरू जाता. आवय बापायंक सगल्यांक उलोवप भोव करून जीं नवीं भुरगीं आसात, नवी भरती करपाक जाय, एडमिशन करपाक जाय, त्या सगळ्या भुरग्यांक तुमी फुडल्या आयताराक हाडचें. तशेंच जीं भुरगीं दोतोनीक आसात, भरती केल्ली आसा, त्या सगळ्या भुरग्यांनी फुडल्या आयताराक दोतोनीक येवचें. आवय बापायनी मातशें चोत्राय धरचें हाचे विशीं. मीस 8:30 वाजता जातलें आनी त्या उपरांत ल्हानशी दोतोन म्हणल्यार दोतोनीच्यो क्लासी जावच्यो ना, पूण आमी सगळ्या भुरग्यांक तांच्या वर्गांनी वांटतले. ह्या पासत ह्या पयल्या दिसाक तुमी तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक हाडूंक भोव म्हत्वाचें. हो बरो वावर आमचे फिरगोजीन दोतोनीचो हो जेजूच्यो वळखीचो करूंक भाव भयणीनो आमकां आनिकूय संदेशकारांची गरज आसा. ह्या पासत आनीक एक पावटी तुमकां उलो मारता, मुखार सरात. गोवाय जावपाक हो एक सयेक ल्हानशें, चड व्हडलें करपाक नाका. ज्या कोणाची तयारी करपाक जाय, तुमकां ट्रेन करपाक जाय, ती आमची जबाबदारी, ती आमी करतले. तुमी फकत खुशी दाखोवपाक जाय आनी मुखार येवपाक जाय.
जेजू पासत कितें तरी करूंक तूं तयार आसाय न्हू. सगळीं आमी शिकलेलीं आसा, सगल्यांक आमकां दोतोन कळटा आनी शिकोवपाक आमच्यान सगल्यांच्यान जाता. तुमचे मदें कोणाक खुशी आसा तांणी आमकां येवन मेळचें. 22 तारखेर जुनाचे आमचे दोतोनीचें उक्तावणेचें मीस जातलें 8:30 वाजता. दोतोनीचीं भुरगीं ताची मांडावळ करतलीं. आमच्या महादोर्न प्रांतान डिनरी वायज नायट विजील टू प्रे फॉर पीस इन आवर आर्चडायसीस एंड इन द वर्ल्ड हें घडून हाडलां. आमची मुर्मुगांव डिनरी फॉर नायट विजील इन कोलॅबरेशन वीथ वर्ल्ड अपोस्टोलेट ऑफ फातिमा घडून हाडटा 6 तारखेर सेंट एंड्रू चर्च वास्को सांजेच्या 8 वाजता ते मध्यानी 12 वाजता. नायट विजील आख्खो रातभर जावचो ना, पूण 8 वाजता ते 12 वाजता. तर तुमकां सगल्यांक आमंत्रण येवन ह्या नायट विजिलान आख्ख्या आमच्या मुर्मुगांवच्या डिनरीच्या सगल्या वांगड्यां बरोबर भाग घेवंक शांती पासत मागूंक. तशेंच 6 तारखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळीं मीस आनी भोव पवित्र संस्काराची बोजवण 6:30 वाजता आनीक मीस. 7 तारखेर फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन टू इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी सकाळीं 6:30 वाजता, त्या उपरांत मीस. आमकां नवो यादनीक फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा आगासाई इगोर्जेन तावन आमचे फिरगोजेन येता. आयज सांजेर 4:30 वाजता तो पावतलो. ताका येवकार दिवंक तुमकां कोणाक खुशी आसा तांणी येवचें. मीस जाल्या उपरांत फिरगोज गवळीक सभेची जमात जातली. भाव भयणीनो, हें फेस्त म्हणजे सांत आंतोनीचें फेस्त जाल्या उपरांत सांत जुआंव बावतिस्ताचे फेस्ताची तयारी भोव करून आमची तरणाटीं करतात. आनी तुमचे लागीं ती वेगवेगळे तरेन सहकार मागतलीं वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करपाक. तशेंच तांकां दुडवांचीय गरज, दुडवांच्या आदाराची गरज. तुमी उदार मनान तांकां आदार दिवचो म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपोरिया तुमचे संगाती